Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. SOP पाळून बायला फुगडी बायला संगीत नाट्य सर्त ऐतिहासिक मराठी गद्य सर्त घेवपाचे राजीव गांधी कला मंदिराचे बसकेत थारला. जो बॅलन्स शीट जे आसा जे आमकां जो बजेट जे आसा त्या बजेटाक आमकां एप्रुवल दिवपाक जाय किंवा आमकां बजेट नवें मागपाक जाय ह्या संदर्भात एक मेजर आशिल्लो. कारण आमचें मेंटेनन्स जें आसा राजीव गांधी कला मंदिराचें तें खूब म्हत्वाचें आसा आनी जो पर्यंत आमी बजेट तयार करना आनी तें आमी एप्रुवला खातीर धाडिना तो पर्यंत आमकां बजेट येवपाक शकना आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही बैठक जावन आशिल्ली. पूण तुर्तास आमी आमची 3 मेजर जी स्पर्धा जी आसात आनी खास करून नांवाजलेल्यो स्पर्धा एक म्हळ्यार आमची फुगडी स्पर्धा ज्या स्पर्धेक सगळ्यो गृहिणी ज्यो आसात त्यो मोठे उमेदीन भाग घेतात आनी अशे तरेच्या संस्कृतीच्या मळाचेर एक मरगळ आयिल्ली आसा. ती मरगळ पयस करपा खातीर एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबरान एक डिसिजन घेतिल्लें आसा सब्जेक्ट टू द एप्रुवल फ्रॉम द कावन्सील मिटिंगेक. अशे तरेचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की ही फुगडी स्पर्धा जी आसा ती आमी सुरू करची. दुसरी स्पर्धा जी आसा ती आमची महिला संगीत नाट्य स्पर्धा जी आमची फ्रिक्वेंटली आसतात आनी म्हाका दिसता सबंद गोंयच्या मळाचेर ऑलमोस्ट 7 ते 8 ग्रुप्स आमचे तितून पार्टिसिपेट जातात. तिवूय आमी स्पर्धा जानेवारीच्या पयल्या आठवड्याक 2021 ह्या आमी म्हयन्याक घेवपाचे थरलेले आसात. आनी तिसरी स्पर्धा ह्या वर्साची म्हणल्यार ह्या फायनान्शियल इयराची जी फाटल्या वर्सा आमी ती कोंकणी नाटकाची आमी जी वेवसायीक रंगमंचाचेर जे काम करतात त्यांच्या खातीर ती स्पर्धा घेतिल्ली आशिल्ली. म्हणून आमी तीच स्पर्धा ऐतिहासीक मराठी गद्य स्पर्धा आमी घेवपाचे ठरलेले आसात. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान नाट्यमळाचेर काम करणाऱ्या महिलां खातीर खास करून आमी हे कला मंदिराचे दार कळीच्या मळाचेर आमी हे केल्ले आसात. आमी हे सगळे नाट्य स्पर्धा जेन्ना आयोजन करतले तेन्ना आमची MAGची जी गायडलायन्स जी आसा ती सगळी गायडलायन्स आनी फॉलोअप करूनच आमी सगळे काही गोष्टी मुखार वतले. म्हापशा मार्केटात सोपो कलेक्शना वयल्यान सगळे मॅच जाला म्हूण पसरकार पालिकेंत पावले. ते म्हणटात ना आमी सोपो फारीक केला मरे म्हणटात. सोपो फारीक केला हांव म्हणटात जाता तुमी सोपो फारीक करून घेता आनी अर्द्या वरान तेमकां उठयता ते सोपेकारांची तुमी कारवाय कित्याक करिना. हे आमचे जो गरीब लोक आसात ते आयज काल बरे लोक आसात ते आयज रस्त्यार येयल्यात कित्या खातीर पोटा खातीर. ते टायमपास करूंक येवना हे करूंक येवना हे आपल्या पोटा खातीर कोणाची भुरगीं आसा हें आसा तांकां त्रास जाता म्हणून येयल्या. आनी जर तर तुमी जर हे एक्शन करिना आमी आतां आयज CO कडेन येयले पूण COन आमकां एश्युरन्स दिला की हें आमी हें आसा कितें जालां पळय तेजेर आमी कारवाय करता लक्ष घालता की हे सोपो कलेक्टर जे म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे लोकल वेंडर जे बसतात तेंच्या एरिये भायर इल्लिगल सोपो कलेक्ट करतात आनी ह्यो रसिद्यो सुद्दां आमी आतां कबीर शिरगांवकर सराक दिलात की हो इल्लिगल सोपो कलेक्शन जे म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे जे कलेक्ट करतात तो इमिजिएटली स्टॉप जावचें. In this week, most probably we would start the market at 50%. These vendors could be accommodated inside. Not these vendors. I mean, there have been continuous surveys which had been going on of this council. So we will have to take a review and see who are eligible to sit inside the market. म्हापशेचे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम जाग्यार घालूंक सरकारान लक्ष घालचें म्हूण नगरसेवक सुधीर कांदोळकार मागता. म्हणजे सिवरेज पायपलायन आतां घातलेली आहा. सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटूय आमचो रेडी आसा. हें तर काम जालें जाल्यार लोकांची घरांची कलेक्शनां डायरेक्ट ताका जातले आनी तेतून सिंपल या आतां चडशें काम जाल्लें आहा. पूण गव्हर्मेंटान आतां लक्ष घालून हो प्लांट जो जायकाच्या अंडर तयार जाला तो सिवरेज कॉर्पोरेशन आहा सिवरेज त्यांच्या मार्फत ते मागीर फुडलें काम जावंक जाय. पूण हेची हांवें काल म्हायती घेतलेली पूण हेची फायल मूव जाल्या म्हणटा ते पूण आजून तिचेर कांय फायनल हें जावना. टेंडर बी आजून कांय काडूंक ना. पूण हेचेर सरकारान हेचेर लक्ष दिवन जावं कन्सर्न मिनिस्टरान हेचेर लक्ष दिवन ज्यो ह्यो समस्या लोकांक आयज भेटसयतात ताका नोटीस धाडली म्हणून सोल्युशन येयना. नोटीस धाडली हांवें सोपपीट मारलो जाल्यार सोपपीट तो फंक्शनींग जायना जाल्यार सामकें एग्जाम्पल आमच्या म्हापसा मार्केटांतलो आमी सोपपीट मारता सोपपीट मारूंकूच मेळना. मेन टॉयलेट उदक रोखडेंच येता आनी उदक येता तें जिरतलें खंयसून मागीर ऑटोमॅटीक तें उदक आतां तें
नालांत चल्ले गटाराक चल्ले थ्रू गटर ते डायरेक्ट रिव्हर एका चल्ले सोल्युशन फक्त हो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट जे म्हापशान सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट हे करपाक जी पायपलायन घातलेली आहा जवळ जवळ 80 करोड रुपयाचे काम जाल्ले आसा म्हापशान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.